या प्रेस कॉन्फरन्सात आम आदमी पक्ष सदांच सांगत आयिल्ले आसा की काँग्रेस आणि बीजेपी हे दोनूच अलायन्स पार्टनर, बोथ साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. गोंयांत जे घडले 2017 इलेक्शन उपरांत जे काँग्रेस आमदार आयिल्ले निवडून 13 जाण पयलीं तापेरांतले पयलीं 2 जाण गेले, मागीर 10चे 10 लॉक स्टॉक बॅरल म्हणजे होलसेल अक्वायर केले गेले काँग्रेस बीजेपी. आम्ही सदांच सांगत आयिल्ले आसा आणि गोंयकारांक अशी जाणीव आयल्या की वोट काँग्रेसीक मारप म्हणल्यार वोट तो डायरेक्ट बीजेपीक वता. काँग्रेसचो वोट आनी उरूना, तो डायरेक्ट बीजेपीक चल्लो आणि हे प्रत्येक राज्यात घडला. मुद्दाम सांगत दिसता नॉर्थ इस्टाक फुल नॉर्थ इस्ट जालें. काँग्रेसचे सरकार एका फाटोफाट पडले. सगळे बीजेपी तांचे आमदार जे निवडून आयिल्ले, ज्या लोकांनी ट्रस्ट दवरिल्ले काँग्रेसचे आमदार, ताणे तो ट्रस्ट बिट्रे केलो आणि सगळे आमदार तांचे बीजेपीक गेले. नॉर्थ इस्टा उपरांत कर्नाटकात आमी हो खेळ पळयलो. काँग्रेसचे आमदार परत थंय वचून बीजेपी वचून तेंकले. फाटीं मध्य प्रदेशात जालें. तांचे मोठे मोठे फुडारी आशिल्ले काँग्रेसचे ते सुद्धा बीजेपीचे प्रेशरान घेवन बीजेपी कशे तांकां घेवन गेले, एक्वायर केले गेले. तेन्ना आतां अशें दिसून येता आमी जे सांगत आयिल्ले आसा की काँग्रेसीक मत म्हणल्यार बीजेपीक मत वता डायरेक्ट तो. आणि आज परत अशी घटना पुडुचेरी हांगा जाली. काँग्रेसचो सरकार आशिल्लो ते आमचे आमदार फुटले आणि ते बी बीजेपीक जॉइन जावपाचे वाटेर आसा. तेन्ना आतां दिसून येता सोशल मिडियार तुमी सगळे पळयलां आसतलें, काँग्रेसीचे थोडे म्हणटात पोल्ट्री फार्म सुरू केला, थोडे म्हणटात बेबे आसा म्हणटा जम्पिंग फ्रॉक्स म्हणटात. पोल्ट्री फार्म म्हणटात एक कोण चिकन कमी पडले काडटात बीजेपीक दितात अशें सोशल मिडियार ते वाचूंक येता सगळे कडेन. तेन्ना गोंयकारांक शिटूक जावपाची एकदम गरज आसा. आम आदमी पक्ष हो एकूच पर्याय आसा जो स्टेबिलिटी दिवंक शकता आणि स्टेबिलिटी दितलो. उदाहरण तुमकां दिवपाक जेन्ना 2013 दिल्ली इलेक्शन जालें, फर्स्ट इलेक्शन विच आम आदमी पार्टी कंटेस्टेड, दिल्ली असेंब्लीन 70 सीट, 70 28 सीट आम आदमी पक्षाक मेळ्ळे. बीजेपीक 32 सीट मेळ्ळे. फक्त 3 सीट कमी आशिल्ले फॉर्म करपाक गव्हर्नमेंट 35 वॉज द हाफ मार्क, तांकां 32 सीट मेळ्ळे. बट तांकां एकू आम आदमी पक्षाचो आमदार फोडपाचे जमूना. तांकां धाडस जावना. 1 वर्सभर हांग असेंब्ली उरली दिल्ली. परत जेन्ना 2015 निवडणूक जाय सो ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स ते हांग असेंब्ली. 28 एकटोय आमदार आम आदमीचो बीजेपीक फुटूना. हातून देखून येता आमकां कॉन्फिडन्स आसा की गोंयकार जे विश्वास करताले काँग्रेस ते आनी काँग्रेस उरलेले ना गोंयांत. सगळे जे आसा फुडारी तांचे सगळे बीजेपीक गेल्या. जे मोजके 2-3 उरल्या तांचे फॅमिली रिलेटिव्ह सगळे बीजेपी ऑलरेडी आसा. तेन्ना आतां ते जे इलेक्शन फुडें येतले तेन्ना लोकांकडे जी विनवणी आसा की आम आदमी पक्ष हो एकूच पक्ष जो आसा जो गोंयकारांचो आवाज उठयतलो आणि गोंयाचे रक्षण जे करपाक हित पळोवपाक गोंयकाराचे ते फक्त आम आदमी पक्ष आसा. काँग्रेस तर काबार जाल्लीच आसा. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक विनवणी आसा ही जी घटना घडत आयिल्ली आसा एकान एक प्रत्येक राज्यांत काँग्रेसचे आमदार फुटतात आनी बीजेपीक जॉइन जातात. तेन्ना काँग्रेसीक मत दिवपाची अजिबात गरज ना. आता हे सगळे दाखवून येयल्ले आसा.